पूण तें जायत ओगूत वयतालो म्हळ्यार पडदे सेटींग हें करपाक हें उडोवपाक पडदे लेट उडयताले आनी आतां पयलीं तेंपार एक कांतार जातरी मागीर दुसरी कांतार स्टार्ट जाता मागीर तिसरी कांतार जाय तोगतान आतां तशें ना आतां सारको फास्ट एका हाडल्यार तुका रेस्ट मेळना वेळ पिड्यार जायना वेळ मेळना सामकें एक पिक्चरा कशें मुवी कशें चलता ते भाशेन तूं फास्ट चलता आनी तियात्र वाजोवंकूय बरें दिसता आनी आयकोंकूय बरें दिसता पळोवंकूय बरें दिसता तर आमचे ऑडियन्स रावल्यात तुजो एक ट्रम्पेटीचो पीस आयकूंक खरेंच ह्या खिणांत तुवें क्रिस पेरीचो उगडास काडला संगिताच्या मळार क्रिस पेरीन एक वेगळीच नामना मेळयल्या ह्या वेळार क्रिस पेरीचें संगीत वाजोवपा फाटलें कारण कितें तो एक बरो संगीतकार आनी ताणें पळय कितें करून दवरलां तें बरें एडवान्स म्युजीक कंपोजिशन डिफरंट आनी तेगे कंपोजिशनाक लागता आनी सद्या कोणें ते भाशेन केलें ना म्हणटच तुमी ताका सलाम मारून आयज संगिताच्या पालकाचेर वावुरतात ह्या खिणांत घेतात आमी एक ल्हानसो विसो खंयच वचनाकात रोखडोच येता जायत्या अनुभवान आनी गिन्यानान भरलेलो मिस्त्री दिनेश जायते अनुभव ताचे लागीं आसात जायत्या अनुभवान तो वावुरता ह्या खिणांत मिस्त्री तुज्या लक्षान आनीक एक गजाल आमच्या ऑडियन्सांक कळून दी आदीं ऑर्गन आसूं नासलें आयज दर एका तियात्रान ऑर्गन आसता आदीं ऑर्गन नासतना तो जो संगिताचो भाग आसा तो कोण हँडल करतालो ते इंस्ट्रुमेंट पयलीं इंस्ट्रुमेंट जे सुवात सेंटिमेंटल आहा ते इंस्ट्रुमेंटान एक हें 8 बार्स वाजताले आनी ते फिलींग दिताले पूण आतां जायत डिफरन्स जाला कीबोर्ड सगळे इफेक्ट टच करता सेंटिमेंटल आनी जायते असो म्युजीक म्हणजे तुका जाय ते भाशेन घालूंक मेळटा आतां तुगे म्युजीक इंडिकेटींग हॉरर म्युजीक इंडिकेटींग रोमांस म्युजीक जायते भाशेन स्प्लीट अप करून जाता हय एकाच उतरान सांगतलो जाल्यार आदीं जे तियात्र जाताले जें संगीत त्या तियात्रांक जायनासलें त्या इन्स्ट्रुमेंटाचेर पूण आयज तें जाता आयज जाता म्हणटच जायती नविदाद तयार जाल्या आनीक गरज आसा आनीक आदीं जे तियात्र जाताले तितूंत बॅकग्रावंड म्युजीक कशें प्ले करताले वाजयताले एक वायलिनिस्ट आहा जाल्यार तोच एक बॅकग्रावंडाची फॉर एग्जाम्पल आमगे अलेक्स मेस्ट्री हांव तेजे बरो वाजतालो तो 2 ग्रूप करून म्हाका एक ग्रुपान धाडी 2 बँड आसतले नॅशनलिस्ट ग्रूप आनी दुसरो एक ग्रुपान तो म्हाका वायलिन वाजोवन धाडी तेदोन तो कितें सेंटिमेंटल आहा तेदोन एक 10 मिनिट्स म्हाका सोलो बरोवन दितालो आनी तोची आख्खो बॅकग्रावंड ती सीन जावप पासून तें आजून पडटालें पूण आयज सगळें ऑर्गन कॅप्चर करता म्हणटच आदीं जे तियात्र जाताले त्या परस आयज जायती नविदाद जायत एडवान्स पूण कातोरिस्ट सगळे सारकेच कांतारा म्हणटात तुवें संगीत बरयलें सगळें बरें आसा पूण तांकां धरूंक पडना जायते पाटी धरूंक पडटा थर्ड पाटी आवट ऑफ बीट येताय स्टार्टींग
आनी एक पॅटर्न वापर रिदम आहा तितून ते थोडे सिंगर आहाय ते पॅटर्न फॉलो करनाय एक पॅटर्नाचे सॉंग कंपोज केलें जाल्यार भलते पॅटर्नाचे कांतारां स्टार्ट कोताय दिता आसतना एक भाशेन दिताय मागीर म्हुटा आसतना दुसरे भाशेन म्हुटाय ते पॅटर्न वायज तेमी कंपोज करपा जाय म्युजीक. हय म्हणटच तुका तूं म्हणूंक सोदता की जे कांतोरिस्ट आसतात तांकांय संगिताचो अनुभव आसप गरजेचें. चड गरजेचें आनी ते म्युजीक स्टार्ट केल्यार दाटीन बरें. हय मिस्त्री आदीं क्रिस पॅरी आतांच आमी ताचो उगडास काडला. क्रिस पॅरी जे भाशेन संगीत बरयतालो कांतारां कंपोज करतालो आनीक दुसऱ्यांनी कांतारां ताका कंपोज करून दिलीं जाल्यार तो संगीत कंपोज करतालो. संगीत कंपोज हय म्हणटच अशें तुजे लागीं केन्ना तरी आयलां? येयलें मुखाडे आनी थोडेंशें केलें लिरिक्स दिलां तेजी म्युजीक केलें. कारण म्हजी तयारी आसा थोडी कांतारां तुज्या लागच्यान ताका संगीत बरोवन घेवंक. हय ह्या खिणांत तुवें तुज्या फॅमिली लागच्यान जायतो सॅक्रिफायस केला आसतलो. तुवें तांकां फावो तो वेळ दिवंक ना आसतलो. ना तियात्रा पासत तूं धांवला. टायम मेळनासलो येयलें म्हणटा बरोवपा जाय आसलें सगलें आनी तें गोंयचें काम करूंक पावनाय. हय म्हणटच तुवें आदींतल्यान फकत तियात्रच केल्यात काय तूं खंय नोकरी करता? हांव एनपीटी आहलो एमपीटी एनपीटी 33 इयर्स सर्वीस केली हें मुगे पार्ट टायम म्हूण केलें मुगे हॉबी म्हूण आनी ती सामकी चालू दवरली हिना काम हिना तें म्हणटच तुका वेळूच मेळप मेळना घराकूच कामां. म्हाका दिसता आमी तांच्याच लागच्यान तुजे थोडे अनुभव आयकून घेवया. हिंगा आमी ते हांव हॅरी जेम्स बुका वयल्यान स्टाडी करतालो करता आसतना तेजेरी आमकां अशें करून ब्रेथ कंट्रोल ब्रेथ होल्ड करपाक अशें करून 4 बार 8 बार ते भाशेन होल्डींग रावचें पडटालें आनी ते कारण लागून कितें जाय आमी पां आजिल्लो जायत जायत्या भुरग्यांक तें इरिटेशन जातालें हें कितें जाता म्हणजे होल्डींग तें कोणाक लायक जायनासलें आनी ते भुरग्यांक तें लायक जायनासलें तें पूण तेजी स्टडी आहा ते भाशेन हॅरी जेम्स बुकाचेर ते भाशेन दिलो कोणें आहा आनी तें बरे भाशेन तें ट्रम्पेटर जाता जाय तें तूं होल्ड ब्रेथ घेवन कंट्रोल करपा जाय मागीर तें म्युजीक वाजोवपा मागीर इजी जाता. आतां मुगे एज जाली 73 आतां आमगे काबार जाय दिसलें. हय म्हणटच हें संगीत तूं कोणा लागच्यान शिकलो? आमगे मेस्त्री इनासीन मेस्त्री बेतालबातीचो क्वायर मास्टर आहलो तेका आमी कांतरायतलो शिकताले म्हणटा ते एट द एज ऑफ 10 हांव पारोकियाल इस्कुलाक गेलो थिंग शिकिल्लो हांव आनी तेणें आमकां वायलीन दाखयलें सिंगींग दाखयलें आनी त्या टायमार वायलीन म्हणटा तें दिनासलें 7 लातीन मीस शिकोंक जाय आसलें 7 मीस शिकतरीच तें सोप्रानो कांतार मेजो सोप्रानो आल्टो आनी टॅनोर ही 4 पार्टी आमी कांतार करूंक जाय आसलें जाल्यार थोड्यांक सगळे पार्टी जायनासले तूं सोप्रानो जाय सोप्रानो मेजो सोप्रानो जाय मेजो सोप्रानो आल्टो जाय आल्टो टॅनर जाय टॅनर सेपरेट ग्रूप आसताले. ग्रूप म्हणजे अशें करून एक 4 जाण सिंगर आहाय म्हणटा फस्ट कोणा सोप्रानो फीट आहा तेका दी मेजो सोप्रानो आहा आल्टो आहा टॅनर आहा ते ग्रूप 4 जाण सिलेक्ट करताले आनी तितून आमी ग्रुपान कांतार करताले आनी मुगे सदां मेजो सोप्रानो कांतार करप कळ्ळें तुका आनी मागीर तें जातरीच मागीर ग्रेगोरियन ग्राद्वाद शिकोंक जाय आसलें ग्राद्वाद म्हणटा तें लातीन आमी पयलीं ग्राद्वाद मिसां आसतालीं लातीन तेतून तें कांतार करपा जाय आसलें तें कांतार करतरी मेस्त्री अशें करून म्हाज्या कपलांक धाडटालो इंडिपेंडंट तूं क्वायर मास्टर एसो थिंग वोसोन मागीर तो मागीर हिंगा वाजोवन धाडटालो मागीर तें वाजोवन जातरी थिंगसो मागीर तें वायलीन दिता तो तें सगळें सिंगींग जातरीच आपोण येतालो क्वायर मास्टर म्हूण आनी तो आमकां अशें करून ग्रुपान लादायन कांतार करप मागीर तें आमकां कंपलसरी आसलें ग्रेगोरियन शिकपा
आतां लातीन कोण शिकनाय ते लातीन ग्रेगोरियन पळय आहा ते म्युजीक कोण फॉलो आमी ते तेंपा शिकले आनी ते कोण पूण तुका ताजो फायदो जालो ग्रेगोरियन म्हणजे तेच फायदो जालो ना कित्याक हांव क्वायर मास्टर हांवें त्या ग्रुपान गेलो ना कित्याक आहा म्युजीक स्प्लीट अप जाता क्वायर ग्रूप सेपरेट आतां म्युजीक स्प्लीट अप अशें करून जाता तूं खंयच ग्रुपां वयता ते भाशेन आनी तूं केसो आहा एक डॉक्टर जाता ANT ते भाशेन खंयच ग्रूप घेता तेजे तूं जॅज म्युजीक घेता जॅज स्टायलीन वच मागीर तूं आतां तुका जाय त्या डायरेक्शनान वचूंक जाता पूण एक सब्जेक्ट घेवपा जाता तुजें खंयचें वता आतां आमगे सेक्शन खंयचें ड्रामा आमी त्या ग्रुपान गेलो आहाय पूण मिस्त्री आनीक एक वेता कितली सुमार इंस्ट्रुमेंटां तूं वाजता हांव मुगे वायलीन आनी ट्रम्पेट दोनूच वाजता हय आनी बँजो आयकतालो म्हणटा तो फ्रॉम 70s तुज्या फॅमिलींत ते कोणाक गुण आयल्यात आमगे व्हडलो चेडो आहलो तेका बरी उमेद आहली पूण तें कितें जालें तेका एट द एज ऑफ 6 फिवर स्ट्रोक मारलो ल्हानपणी कांतार करतालो बरो तो आजून आतां काम कांय करना घरान आहा म्हणल्यार आहा बरो पूण तेका मातशी मेमरी येवना तुजो घरकार आदींतान तियात्रांनी वाजोवंक येता म्हणटच तुमच्या काजरा उपरांतूय तो तियात्रांनी घुस्पोन उरलो केन्ना तरी तुमच्या कुटुंबाक म्हणटच हांव म्हणूंक सोदतां की खरेंच तुका गरज आसली आनी त्या दिसाक ताणें तियात्राक वचोंक नाका आसलो असलो केन्ना तरी दीस आयलोलो पूण हांव तेका धाडटालें वच म्हणून कित्याक 10 जाणांगे तियात्र न्हू तो तेश म्हण तेका वच म्हणून हांव धाडटालें म्हाका जाता ते भाशेन हांव करतालें घरांत आनीक तुका आनी कोणाचो आदार आसतालो माय आसताली पूण ती ओल्ड एजीची आसली आनीक तुजो घरकार तियात्र वाजता तुकाय खरेंच उमेद येता तो तियात्र वाजता आसतना उमेद येताली आनी तुका दिसतालें की तियात्रांनी वाजोवप बरें अशें म्हूण हय तर हो ताचो कुटुंब ताच्या सांगाताक आसा सगळीं ना थोडीं आसात ताची धूव आमच्या बरोबर आसा तिचेय थोडे अनुभव आमी आयकून घेवया तुजो डॅडी तियात्रांनी वाजता तेन्ना तुका कितें दिसता आमी चड खुशाल जाय एका कित्याक जायते लोकां मदीं वाजोवन ताचेंय नांव वयर सरता तशेंच आमचें आनी भुरग्यांकूय शिकयता न्हू जायते स्टुडंट्स तेजे कडच्यान शिकोन गेल्या आनी जायते जाण एकलो मॅक्रोय द फर्स्ट स्टुडंट ताजो आमी वाजयता म्हूण आमी तेकाय लागून ताजो एक स्टुडंट शिकोन तेजे भाशेन वाजयता म्हणून आमी चड खुशाल म्हणजे एटलिस्ट एक स्टुडंट आहा म्हणून ताजो पयलो आनी आनीकूय हाय दिसून नियरली 33 स्टुडंट्स ऑल टुगेदर हय आयकलां न्हय जो मिस्त्री वाजयता आनी ताचो कुटुंबूय ताका सांगात दिता सगळीं खुशाल आसात हेच परी एकूच विनंती की जांच्या आंगांत जे गूण आसात जावं ते एक्टिंगाचे जावं ते बरोवपाचे कसले जी कला आसा जावं संगिताचे ह्या भुरग्यांक आवय बापायनी मुखार काडपाची गरज आसा आनी हांव आशेन रावलां तुमी तांकां झेरून मुखार काडटलीं आंतोनियो दामासियान दिनीस हो एक संगीतकार जाचे अनुभव जायते अनुभव आसात म्हाका दिसता आख्खो दीस लागतलो ताचे लागीं बसल्यार थोडीच आनीक एक धाकटीशी झलकशी म्हणटच सकाळीं भायर सरलेलो मनीस दुसऱ्या दिसाक घरा पावपाची असली परिस्थिती तांचे लागीं आसली कारण आदीं ट्रान्सपोर्ट फॅसिलिटी नासली पूण तियात्र जावंकूच जाय आसलो मोरजे सारक्या गांवांत गेलो जाल्यार 2 फेरी क्रॉस करून तांकां वचचें पडटालें खरें हय म्हणटच ह्या खिणांत तुवें तुजो मोलादीक वेळ आमकां दिला आनी तुजे बरे अनुभव आमी लोकांच्या मुखार सादर केल्यात हांव तुका आमच्या प्रुडंटाच्या नांवान काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा केतन बाब चड देव बरें करूं तुवें मुगे मुलाकात केली देखून आनी इतल्यानूच दिनेश मिस्त्री सांगता मणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता सगल्यांक तुमकां आदिवस